आमची जी गोंयांतली देवस्थानां आसा ही देवस्थानां ही फक्त देवस्थानां ना, ही फक्त देवाची आस्था अशीच देवळां ना. आमची देवस्थानां जी गोंयांतली आसा तांणी 500 वर्सां मोठ्ठें काम केलें. 500 वर्सां आमी गुलामगिरीन आशिल्ले. आमचे संस्कृतीचेर एक तरेचो आघात जालो. त्या वेळाचेर आमची संस्कृती टिकून आनी आज 500 वर्सां उपरांत आमी आमची जी संस्कृती पळयता तर ही संस्कृती जपपाक आमची जी देवस्थान सारकी संस्थानां आसा आनी खास करून जी देवस्थानां आमच्या जाणट्यांनी वाचयली आनी ती परत स्थापन केली तांकां लागून आमची संस्कृती वाडयल्या. आज अशें दिसता की ही जी देवस्थानां आमची आसा त्या देवस्थानाच्या बाबतींत खुबश्यो गैरसमजुती आसा आनी देवस्थानाचो कायदो जो आसा पळय तो पुर्तुगीज कालीन आसा. 1933 सालांतलो कायदो आसा. हो कायदो एक्चुअली आसा पुर्तुगेज भाशेन, ताचें ट्रान्सलेशन इंग्लिशेन जाल्लें आसा. खूब फावटी हो जेन्ना कायदो आमी कोर्टान मांडटा जावं जेन्ना आमी युक्तिवाद करता त्या वेळाचेर आदवोगादांक कितल्योश्यो डिफिकल्टी येता की हो जो एक पॉयंट आसा जावं हो युक्तिवाद आसा हो युक्तिवाद आपलो बरोबर आसा काय ना, जावं आपली जी केस आसा त्या केसीन आपूण जो युक्तिवाद जेन्ना आमी करता कोर्टान ताका सपोर्ट करपाक आमकां हायकोर्टाचें आनी सुप्रीम कोर्टाचें जजमेंट जाय पडटा. ह्या विशयाचेर अशें एक पुस्तक नाशिल्लें की ज्या पुस्तकाचेर खंयचोय आदवोगाद रिफर करूं शकता आनी तो कोर्टान सायड करूं शकता. तर म्हाका दिसता ह्या पुस्तकाचेर अशी म्हायती गोळा करून आनी ही पब्लीश करपी गोंयांतल्यान म्हाका दिसता पयलेच एक अटेम्प्ट आसा. त्या बद्दल ताचें खरेंच अभिनंदन करता. आता तुम्ही म्हणटाले हे जे पुस्तक आसा पळय तें वकिला बद्दल मर्यादीत आसा काय म्हणून, हाजो फायदो फक्त वकिलाकूच जातलो काय म्हणून, तर न्ही. आमचें हें जें पुस्तक आसा आनी देवस्थान रेग्युलेशन हें गांवांनी जी देवळां आसा आनी खास करून गांवांतलीं जी देवळां आसा ताचे म्हाजन ते गांवकारी आसता, गांवांतले लोक आसता. तर त्या लोकांक सुद्दां आपलो जो कायदो आसा, आपले जे देव आसा आनी आपले जे देवूळ आसा ताका कायदो खंयचो लागता आनी त्या कायद्यान कितें जर इश्यू जालो जाल्यार तो कसो मांडपाचो जावं कसो समजून घेवपाचो ह्यो ज्यो गोश्टी आसा पळय त्यो खुबश्या लोकांक खबर ना. आनी गोंयांत एक मातशें युनीक सिच्युएशन आसा की आमचे जे पर्सनल लॉज जे आसा पळय खास करून फॅमिली लॉज जे आसा ते पुर्तुगेज भाशेन आसा. ताजी ट्रान्सलेशन अवेलेबल आसा पण ते एक्झॅक्ट ट्रान्सलेशन आसा काय ना, ताजो हिस्ट्री कितें, ताजी माहिती कितें हें खुबश्या लोकांक खबर ना. की इन्क्विजिशन हा जो विषय आहे ते अका प्रिवळकरांचं आपण जर इंग्रजीतलं पुस्तक वाचलं तर तुमच्या लक्षात येईल की तो विषय इतका गुंतागुंतीचा आहे की इन्क्विजिशनची स्थापना जी आहे ती पोर्तुगीजांनी जरी 1560 मध्ये केली आणि 1812 मध्ये त्याची समाप्ती झाली तरी मध्यंतरचा जो कालखंड आहे 1774 आणि 1778 या कालखंडामध्ये ते बंद ठेवण्यात आलं. परंतु त्याच्यापूर्वी म्हणजे 1510 मध्ये जेव्हा 25 नोव्हेंबरला तिसवाडी जो भाग आहे तो पोर्तुगीजांनी जेव्हा जिंकून घेतला अफोन्सो अल्बुकर्कने आणि अफोन्सो अल्बुकर्कची कारकीर्द संपल्यानंतर म्हणजे अफोन्सो अल्बुकर्कची एक गोष्ट सांगतो की तो चोडन बेटावरती आला आणि चोडन बेटावरती आल्यानंतर त्याला वाटलं की ज्या पद्धतीनं मदर मॅरी आणि बाल येशू ख्रिस्त यांची त्यांनी मूर्ती पाहिली होती युरोपमध्ये, तर देवकी कृष्णाचं मंदिर त्याने बघितल्यानंतर त्याच्या लक्षात आलं अरे हा या ठिकाणी म्हणजे पोर्तुगीज जेव्हा गोव्यामध्ये आले 1498 मध्ये वास्को द गामा आला, त्याच्यानंतर ते आले तर त्यांचा मुख्य उद्देश काय होता की आपल्या भारतामध्ये जे ख्रिस्ती समाज आहे तो ख्रिस्ती समाज जाणून घ्यावा, ते कशा रीतीने जगतात ते पाहायचं होतं त्यांना आणि त्यासाठी ते निघाले होते या यात्रेला. आणि शेवटी वास्को द गामाला वाटलं की ही मदर मॅरी आणि बाल जेजस आहे आणि त्यामुळे तो त्या ठिकाणी प्रार्थना त्याने केली. त्याबरोबर त्याच्याबरोबर जे साथी होते तर त्यांनी सांगितलं की लॉर्ड माय लॉर्ड की हे हिंदूंचं देवस्थान आहे. अफोन्सो अल्बुकर्कने आपल्या कारकिर्दीत मंदिरं पाडली नाही, पण त्यानंतर जे काही सुरुवात झालं नाही 1540 पासून एक कल्पना सुद्धा करू शकत नाही की जगाच्या इतिहासामध्ये अशा प्रकारचं प्रकरण घडलं.